इतलो बरो गव्हर्नराचो गव्हर्नरूच बरो न्ही गव्हर्नर. नमस्कार. सध्या आम्ही येलेले आसा शिवोले ह्या गांवांत. हांगासरले जे स्थानिक लोक आसात त्यांची एक तक्रार आसा. पॅन्डेमिकाचो काळ आसलो, 2-2.5 वर्सां कोविडाच्या काळान गेली. त्याच बरोबर सरकारान एक निर्णय घेतलो की स्कुलां जी आसा ती चालू करची. बरी गोष्ट आहा की स्कुलां चालू करची, पूण हांगासरले स्कुलाचे जे हेडमास्टर आसात सूरज चोडणकर व तसे पालक जे आसात स्थानिक गांवचे, तांची एक तक्रार आसा की ह्या वाठारान जी हॉटेलां आसा व्हडली व्हडली त्या हॉटेलांचे म्युजीक चालू आसता. ते म्युजिकाचेर खंय तरी नियंत्रण हाडचें आनी हे सावंड पोल्युशन जे आसा तेचेर बंधन हाडचें की ते कमी आवाज जावचो म्हणून. त्याच खातीर आयज आमी भेट दिली आसा वसंत विद्यालयाचे हेडमास्टर आमचे सूरज चोडणकर व तसेच पालक. जाणून घेवया त्यांच्याकडून त्यांचे म्हणणे कितें आसा ह्या बद्दल पळय ते. हांव साई प्रसाद कुबडे, गोंयकारपण न्यूज चॅनल. तुम्ही वसंत विद्यालयाचे हेडमास्टर जावन आसात आता. सरकारान कोविडाचो काळ आसतना सुद्दां सरकारान शाळा सुरू केल्ली आसा. खंय तरी पालकय खूश आसा, इस्कॉलां सुरू जाली, भुरगींय खूश जाली शाळा सुरू जाली म्हणून. हाचेर तुमचें मत कशें कितें? खरेंच पयले सुवातेर म्हाजें नांव सूरज रवींद्र चोडणकर. ह्या श्री वसंत विद्यालयाचो हांव मुख्याध्यापक. अत्यंत बरी गजाल आसा हो तुमी प्रश्न मांडला तो. कोविड काळान आमकां अशें दिसतालें 2 वर्सां भुरगीं गॅप घेवन आतां कितल्या वर्सांनी परत येयले म्हणून आमकां सगळ्यांचो आनंदाचें वातावरण, आमकां खूब उमेद जाल्ली आसा. आनी भुरग्यांक त्याच आमी नेटान हांगा भुरग्यांक शिकोवपाक सुरू केल्लें आसा. आनी भुरग्यांचो वातावरण आनी भुरग्यांचो उत्साह पळोवन सुद्दां आमकांय उमेद जाता. पण एक खंय तरी खंत सुरू जाल्ली आसा. ह्या दिसांनी आतां 10वीची एग्जाम, आनी 10वीच्या एग्जाम म्हटलें की आमचो नेट आनीक आसता. भुरग्यां फाटल्यान आमी जाता तितलो प्रयत्न करता, कारण ही एक यशाची पायरी म्हणटा आमी 10वीन. आनी 10वीन बरे मार्क्स घेतल्यार तेजे फुडार सुद्दां एक बरो जावंक शकता. म्हणून सगळ्या पालकांचें एक लक्ष आपल्या भुरग्याचेर आसता आनी त्या खातीर आमी भुरग्यां फाटल्यान लागता. पण एक लक्षान येयलें आमकां की हालीं सगळ्या कोवीड काळान सुद्दां घे म्हणून लोक येता आनी एकठांय येवन रात भर म्युजीक चालू आसता. आमी ती म्युजीक चालू आसा कित्याक ताजेर आमी चड उलयना, पूण त्या म्युजिकाचो त्रास आमच्या भुरग्यांक जावचो न्ही ह्या खातीर आमी हांगा फुडाकार घेतलेलो आसा. आमकां आनीक नमूद करूंक सोदता तुमच्या समोर की हालीं हे म्युजीक हे वाडये सारके वाठारांत सुद्दां येदे व्हडल्यान म्युजीक चालू जाता. सांजची 7 जी सुरू जाता खंय न्ही ती बंद दुसरे दिसा 4 बंद जाता. आनी 4तल्यान आनीक खंयच्या तरी कायसूच्या सायडींतल्यान आनीक आवाज येता तो बंद कितल्याक सकाळीं 7 सोंपता. आनी हे डेली चालू आसा. केन्नाय एक ओकेजनाक उपकारता. हे डेली चालू आसा. भुरग्यांनी शिकपाचें केन्ना? आनी फाल्यां भुरगे आमकां हांगा रिजल्ट ऑलरेडी प्रिलिमीक सुद्दां फाटल्या प्रिलिमीक कमी रिजल्ट दाखयल्लो आसा. आनी अशेंच तर जायत रावले तर भुरग्यांचेर मानसिकतेचेर त्रास जावंक शकता. आतां पालकांची एक कंप्लेन येयल्या की भुरग्यांक उठोवंक जायना म्हणून. मागीर विचारलें जाता कितें म्हणटा रात सर ते 3 पासून जागी उरता आनी तेज्या फुडें न्हिदतली. मोठो प्रश्न जाल्लो आसा आनी तेजेर आमी सगळ्या शिवोलकारांनी एकठांय जावपाची गरज आसा. आवाज उठोवपाची गरज आसा. आमी ते हॉटेल बंद करा म्हणिना, पण विदीन द लिमिटेशन करा न्ही. तुमी सावंड जो भायर सोडटा तो सावंड प्रूफ करून दवरा. आमी कोणाच्या पोटार येना. थोडे म्हणटात कितें कोणाचें पोट चलता आनी कितें, आमी तेजेर उलयना. अवश्य सगळ्यांनी आपआपलें चलोवचें, पण विदीन द लिमिटेशन. दुसऱ्याक त्रास करूं न्ही. आनी ह्या दिसांनी आमी कितें मागता, ह्या दिसांनी आतां 10वीची एग्जाम आसा, ह्या एग्जामी पर्यंत तरी तुमी सारके रावात न्ही. भुरग्यांक त्रास जाता तशें करूं नाकात. पण हें चालूच आसा. म्हणून हांवें एक कितें केलें की गेले सातत्यान 27 फेब्रुवारीक हांवें कंप्लेन केली. मागीर सकाळीं 4:30 फोन केल्लो हांवें 112चेर. ती कंप्लेन रजिस्टर आहा. 28 फेब्रुवारी केली, दुसरे दिसा केली. मागीर 2 मार्चाक हांवें केली कंप्लेन. 4 मार्चाक केली. 4 मार्चाक जाल्यार रातची 1 फोन केल्लो हांवें. अशें करून हांवें चालूच फोन करता, तेजेर एकूय दखल जावंक ना. पुलीस कडल्यान सुद्दां ही दखल 2 मार्चाक आमच्या कडल्यान भुरग्यांची एक लेखी पत्रक आमी पंचायतीक दिलें, सादर केलें. तशेंच नॉयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जो आसा
पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तांकां सुद्दां एक आमचें पत्र गेल्लें आसा. तांचे कडल्यान आतां आजून पासून दखल जावना, हेज्या फुडें जातली अशें हांव आशा बाळगितां. पण पंचायतीक सुद्दां विचारले तर कोणूच म्हाका कांयच तेजें उत्तर मेळना की कितें जालां आनी कशें कितें चलता तें. हांव कोणाक रिक्वेस्ट करता, आमचे प्रेझेंट CM जे आसा डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्यांनी सुद्दां हेजेर दखल घेवंक जाय. जर एज्युकेशन मिनिस्ट्री तेंचे कडेन आसली आनी हेंच्यांनी डिपार्टमेंटा थ्रू एक दखल घेवंक जाय की हे सद्या तरी 10वेच्या भुरग्यांचेर असलो त्रास जावचो न्ही म्हणून तांकां बऱ्या तरेन एग्जाम. आतां आमकां पालकां कडेन येता ते एक म्हणजे वाडी तलाशा म्हणून आनीक खंय आतां परमिशन मेळटा तें नांव म्हाका खबर ना, तें नांव फायंड आउट करपाक प्रयत्न करता. तलाशा ह्या हॉटेलान कायमचें म्युझिक चालू आसता. काय म्हणजे पालकान सांगला त्या प्रमाणे, रिपोर्ट केला त्या प्रमाणे सांजची 7 ते दुसरे दिसा 3, 3:30, 4 सुद्दां जाता खंय तांकां म्युझिक वाजता. पण आमी नवे भाट दाण्यार रावता. म्हाजो चेडो 10वेन आसा आनी चेडो 7वेन आहा. ते आमचे एक 100 मिटरचे अंतरार मदीं दर्या आनी ते सायडीक बाजू की हेचे आमचे तलाशा हेचे म्युजीक वाजता की ती 7 चालू जाता पळय, ती सावंड वाडत वयता की रातची 3, 4 मेरेन ते चालू आसता. भुरग्यांक आमचे झेम पडना. सकाळीं उठून गेले इस्कॉलाक वयच्या टायमाक तेंकां उठपाक जायना. आतां जाली कितलेच वर्सां आमी हें केल्लें. फाटल्या हेका कितें जालें, कोविडाच्या हेका लागून थंय इस्कॉल बंद आसतालें, ऑनलायन चालू आसलें. आतां तांकां इस्कॉलान हें केल्ल्या हितून आमकांय उमेद येयल्या. तेन्ना आमी तांकां उठयता, हें करता, पूण तेंचे कडेन जायना. पूण ही म्युजिकल आमकां सगळो त्रास जाता. हेचेर सरकारान मातशी दखल घेवची. हांव एक पालक भुरग्यांचो म्हणून ते हितून हांव सरकाराक हात जोडून विनंती करता की ही तेंच्यांनी म्युजीक कमी करची. एक आमी बंद कर सांगिना, पूण स्लो दवरा, तुमचो हें करीन आमी. हो विशय घेवन तुमी आमचे अंजुनचे जे PI आहा त्यांच्या कडेन मांडलेलो. हे सद्या आमी पयलीं हें केल्लो, पूण आमी शेजाऱ्यांक सुद्दां तांकां फोन मारून हें केलें, पूण ते येता 1-2 मिनटां मातशी स्लो करता आनी वयता. तांकां आमच्या कडेन कोणूच आमचें आयकना. पूण आमी त्या हितून सरा कडेन आमी आतां उलयला की तेणी सांगा हें करया भुरग्यां लागून. पंचायती कडेन मांडलो तुमी प्रश्न हो. पंचायती कडेन तांकांय खबर आसा, पूण ही NOC पंचायतीन दिली. आमच्या पंचायतीक ती खबर आसूंक जाय की तेंचो टायमींग दिवपाक. पंचायत हांगर कोण पळोवंक वचना. खबर आसतली जाल्यार 2 वर्सां जालीं कोवीड टायम जालो. कोवीड त्या टायमार जे भुरगे आमचे आसले तांकां इस्कॉलांक वचोंक मेळनासलें. इस्कॉलांक तांकां धाडी नासलेलो, कित्याक कोरोना हो सारको डेंजर आसलो इतलो की लोक खूब आमचे वडील जाणटे खूब मरण गेले. त्या भियान लोक आमच्या भुरग्यांक भायर काडिनासले. ताका लागून तांकां भुरग्यांक सगल्यांक ऑनलायन, टिचरींनी ऑनलायन एग्जामी पेपर स्टार्ट केले, क्लासी स्टार्ट केल्यो. जाले एक 6-8 म्हयने जाले ते बाबडे पालका कडेन जे घडा नासले मोबायल दिवपाक तांकां, तेंच्यांनी कोणा कडेन रिणां काडून आनी कितें करून मोबायल दिले भुरग्यांक शिकोवपाक लायले. शिकता तेंचे मोबायल भुरग्यांक शिकतालीच खरी, पूण तेजेर भुरग्यांचेर वायट परिणामूय जातालो की ती एकाच हेजेर नासनासली, ती दुसऱ्या हेजेर पळयताली कितें तरी. सो आतां एक 1-2 म्हयने जाले गोवोरमेंटान ह्यो क्लासी स्टार्ट केल्यो, ऑफलायन स्टार्ट केल्यो आनी आतां क्लासी सद्या चलता. आतां त्या 10 तारखेर कितें 10-11 तारखेर कितें SSCच्या एग्जामी आहा, 11-12 तारीख कितें तरी. आनी SSCच्या एग्जामीच्या कारणान जे भुरग्यांक इतले त्रास जाता, जे ह्या वाठारांत जे सावंड पोल्युशन म्हणू नाकाय, जावं लोकांचें पोल्युशन कसलें सावंड पोल्युशन, आनी सावंड पोल्युशनाक लागून जे लोक भुरगे आमचे शिकोवंक पावना, तांकां एग्जामीची स्टडी जायना तेंचे कडेन, जावं तांकां सकाळी तांकां इस्कॉलान व्हरोंक जायना. हांव हें मागता जे लोकल ऑथॉरिटी आहा, जावं जे आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर आहा, तेंच्यांनी जे हेजेर सावंडाचेर कितें तरी दखल घेवंक जाय. कित्याक लागींच शिवोलचे पुलीस स्टेशना एक 2 किलोमिटरार अंजुना पुलीस स्टेशन शिवोलेक लागता आनी आउटपोस्ट तांकां लागता शिवोलकारां. सो हे तेंच्यांनी आमी कितें हेंचे हॉटेलकारांचेर अगेन्स्ट ना, तेंचो पळय जो सावंड पोल्युशन आहा तो एक तरी तेंच्यांनी एग्जामी जाय आसता तरी बंद करचो, नाजाल्यार तरी एक 7 ते 10 मेरेन वाजोवपाचें, म्हणून लो सावंडांचे. हे इतलें सांगून हाजी 2 उतरां हांव पुरी करता. देव बरें करूं. हांव पयले ह्या मिडियाचें अभिनंदन करता, कारण आयज शिवोलेन ह्या तलाशान धुमाकूळ घातलेलो आसा. लोकांचे जमो पिड्ड्यार केल्ले आहा. कोण बाबडे शिकतल्या भुरग्यांचेर पळय इफेक्ट हो केला तेंच्यांनी. तेजेर कोणूच एक्शन घेयना. कित्याक तेंच म्हाका कळना. तो तलाशाची पात्रांव थोड्यांक हाडटा, कोणाक 2 जाण कोण दादा आहा तांकां पयशे दिता, ते दादागिरी करून तलाशा चलयता. तितून आमची पंचायतीन कंप्लेन केली, सरपंच ते म्हणटा आपणाक पडोंक ना. आमचो आमदार आसलो तो म्हणटा आपणाक पडोंक ना. PI आहा, PI कितले फावटी तरी कंप्लेन करच्यो PI कडेन. बाबा हे भुरग्यांचो फुडार आमी आतां अर्दें आयुश्य जालें आमचें. भुरग्यांचें आयुश्य
तेंचो तर फुड्यार पिड्ड्यार जालो तांकां जबाबदार कोण? हे तलाशा जबाबदार जावचे ना. ते पयशे घेतले वयतले. आयज जांगरा फाल्यां ते करता पूण भुरगे शिकच्या टायमार तुमी हें करता ते बंद करपाचें अशें हांव मागता. गोलकार करता बंद करूंक जाय आमी करता. एक तुमकां टायम दिल्लो 7 ते 10 सरकारान पासून तुमकां टायम दिल्लो. सकाळीं 4 जाली 5 जाली सकाळीं सांजची 7 ती सकाळीं 4-5 जाय लोकांनी न्हिदपाचें काय कितें करपाचें तेंचेर? आमची एक्शन कोणूच घेवपाक हेजेर कोणूच ना. शिवोलकर आमचे आतां उठल्या. हांव ते अभिनंदन करता त्या सरांचे. सगळे इस्कॉलांचे जे मॅनेजमेंट आहा हेड मास्तर स्टाफ कोण आहा तितल्यांनी सगळ्यांनी फुडें सरोन ह्या भुरग्यांक तेंको दिवपाक. हे भुरगे आयज आमचे भुरगे जावं पूण इस्कॉलाची भुरगीं म्हणजे तुमचो अधिकार आसता तेंचेर हें करपाक. तेन्ना हांव मागता कितें कशें तरी परिस्थितीन हें तलाशा बंद जायना. आमकां आमचे कडेन सोल्युशन आहा बंद करपाक. सांगता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. भुरगे ना आयला